सांत आंद्रे मतदारसंघात काँग्रेस कॅन्डिडेट म्हणून म्हाका तिकेट मेळिल्ली आसा आनी आयज आमी हें ऑफिस ओपन केलेलें आसा। हांव सगल्यांक जे जायते जाण आमचे भाव हे आमचे म्हाकोडच्यान कितेंय तरी वायट जाल्लें आसतलें हांव उडोना, सगळींच कामां आमचे कडेन जातात जायनात, पूण खंयच्यानूय जाल्यार आमचे जायते जाण दुखलेले आसात। हांव मागतां, अपील करतां सगल्यांक आमच्या वर्कर्सांक जे तुमी म्हाकोडच्यान पयस गेलेले आसात, तुमी म्हाका येवचें आनी भोव मतांनी हे आमचे काँग्रेस मतदार ही संघान म्हाका तिकेट दिल्या ती आमी म्हाका निवडून दिवचें म्हणून। हे फावटी आमकां दिसता कितें आमकां आमच्या गांवची मतदारसंघाचो उदरगत जाय। गेल्या 5 वर्सांक कांयच जावंक ना। ह्या उदरगती खातीर विकासा खातीर आमकां आमचो काँग्रेस उमेदवार जाय, बाब फ्रांसिस्काक परतून निवडून हाडूंक जाय आमची उदरगत करपाक। आनी दुसरी ह्या आतां MOIचो प्रश्न कित्याक हाडला? आतां इतलो तेंप जालो जेन्ना काँग्रेस राज चलताली बरे भाशेन भाशा आसली, कोण इंग्लीश शिकताले, कोण कोंकणी शिकताले, कोण मराठी शिकताले। आतां भाशाचे प्रॉब्लेम कित्याक हाडला? लोकांक डिवायड करपाक, लोकां मदें फूट घालपाक। आमकां फूट नाका। आमच्या सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन काँग्रेस कॅन्डिडेटाचें आयज ऑफिस ओपन जालां आनीक आज दिसून येता फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीन वातावरण अशें जालां की हो कॅन्डिडेट परतो रिटेन करचो म्हणून परतून निवडून दिवचो। आयज आमचो सिल्वेर बाबान ऑफिस ओपन केला आनी हांगाचो जायतो लोक जमलेलो आसा। हांव मागता सगळ्यांक आमचो सपोर्ट आमच्या सिल्वेरीक करचो आनी जे कोणाची कामां कितें करूंक ना, जायते मिस्टेक चुकी जाता, हांव ना म्हणना, पूण आतां आमी आसा सगळीं आनी जावं आमचे मेंबर्स सगळे आसतले, कितें प्रॉब्लम जाल्यार आमी फेस करतली आनी आमी ताका सपोर्ट करतली।